नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनान योगार हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. केरळांत पावलो मॉन्सून. नियोजीत वेळे परस 8 दीस आदींच लायली हजेरी. गोंयांत रोखडोच पावतलो आयज रेड अलर्ट. मडगांव सिनेलता वाठारांत आशिल्ल्या एका पोरण्या इमारतीचो भाग कोसळ्ळो. फाटल्या 24 वरां भितर मडगांव वाठारांतली दुसरी घडणूक. सुरक्षेच्या नदरेन सरकारान करचो विचार. थळाव्यांची मागणी. संजीवनी साखर कारखान्याक केन्ना मेळटली संजीवनी. दारबांदोडीचो ऊस उत्पादक शेतकारांक पडला प्रश्न. सरकारान कारखानो करचो सुरू. केल्या मागणी. ₹100 कोटी मोडून बांदतल्या फर्मागुडीचो छत्रपती शिवाजी महाराजांचो किल्लो. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराची माहिती. चोल्ला घाट्यार रस्त्यार मेल्ले वस्तीन सापडले मलबार ट्री टॉड जातीचे दुर्मिळ बेबूक. गाडयेच्या टायरा पोंदा सापडिल्ल्यान मरण आयिल्ल्याचो दुबाव. शुभमन गिलाची भारताच्या टेस्ट पंगडाचो कॅप्टन म्हूण निवड. ऋषभ पंत व्हायस कॅप्टन. मुंबय जाल्ल्या बीसीसीआयचे बसकेंत घोशणा. आता खबरो विस्तारांत. मॉन्सून केरळांत पावलो. 1 जून ह्या नियोजीत वेळे पयलीं 8 दीस आदीं मॉन्सूनान केरळांत हजेरी लायली. 16 वर्सांच्या इतिहासान मॉन्सून पयलीच फावट इतल्या बेगीन पावलो. पोरू 30 मेक मॉन्सून केरळांत पाविल्लो. केरळा उपरांत आतां बेगीनूच मॉन्सून गोंयांत हजेरी लायतलो. केरळात पावलो. 1 जून या नियोजित वेळे पयलीं 8 दीस आदीं मॉन्सूनान केरळात हजेरी लायली. आयज मॉन्सून तामिळनाडू आनी कर्नाटकाच्या कांय भागांनी पावतलो. फुडल्या कांय दिसांनी मॉन्सून गोंयांत हजेरी लायतलो. एका सप्तका भितर तो देशाच्या दक्षिण आनी ईशान्येकडल्या राज्यांनी पावतलो. 4 जूना मेरेन तो पुराय देशभर हजेरी लायतलो. हवामान खात्यान नोंदयल्ल्या निरीक्षणा प्रमाण गुजरात, गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी केरळाच्या दर्यादेग वाठारांनी 200 मिलीमीटर पावस पडूं येता. फुडल्या 7 दिसांत या राज्यांनी उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय आसा. मान्सूनचं आगमन आपलं केरळवरती झालेलं आहे आज 24 तारखेला. आणि मान्सूनचा जर प्रगती आणि प्रवास जर बघितला तर केरळवरती आगमन झालं. तसंच कर्नाटकाचा काही भाग आणि तिथून जर आपण बघितलं तर ती मिझोरमचा काही पण असा हा मान्सूनचा प्रवास आहे. आणि मान्सूनचे जे मान्सून हा एक वारेचा आपण म्हणतो. तर हे वारे एकदम स्ट्रॉंग आहेत. आणि म्हणजे जनरली आपण सगळ्यांना माहीत असतं की मान्सूनचं जनरली आगमन हे 1 जून वगैरे असतं. पण जसं एक आपलं आधी पण एक संभावना अशी होती की मान्सून यावेळी लवकर येईल म्हणून, तसा मान्सून आपल्या इथं लवकर दाखल झालेला आहे. आणखी किती दिवस लागणार गोव्यात येण्यास? जर तुम्ही आता जर ती आकृती जर बघितली तर त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसून येते की कर्नाटकाला म्हणजे गोव्याच्या खालीच कर्नाटक चालू होतं तिथून मान्सून पोचलेला आहे. आणि पुढच्या 1-2 दिवसामध्ये अपेक्षित आहे. बघूया कसे वाऱ्यांचा प्रभाव वगैरे होतो. आणि जनरली आपण जसं त्याचे क्रायटेरिया सॅटिस्फाय होतील तसं आपण गोव्यावरती त्याचं कधी आगमन होईल त्याची आपण संबंधित माहिती तुम्हाला सांगतो. पण अपेक्षित 1-2-3 दिवसामध्ये होण्याची आपण अपेक्षा करू शकतो. ओके. आणि या वर्षी पाऊस एकंदर कसा असणार? म्हणजे आपण पावसाचं जे सुधारित हे असतो वितरण जे सांगतो ते मे महिन्यामध्ये आपण सांगत असतो. आणि जर ते आपण जर बघितलं तर आपण सांगितलं होतं की 105% हा पाऊस पूर्ण जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर या काळामध्ये अपेक्षित आहे. हा मान्सूनचा पूर्ण काळ म्हणतो. आणि 105% होण्याची अपेक्षा आहे. त्याच्यामध्ये 4% प्लस मायनस मॉडेल जर पकडतो तर चांगला मान्सूनचा प्रवास, चांगला मान्सूनचा पाऊस होण्याची आपण अपेक्षा करू शकतो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शनिवारी सकाळी मडगांवात सिनेलता वाठारांत आशिल्ल्या एका पोरण्या इमारतीचो कांय भाग कोसळ्ळो. घडणुके वेळार थंय कोणूच नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. फाटल्या 24 वरांत मडगांव वाठारांत इमारत कोसळपाची ही सेगीत दुसरी घडणूक. फाटले सेगीत 4 दीस जाले गोंयभर उटंगाराचो पावस धुमशणां घालीत आसा. शुक्रारा उटंगाराच्या पावसाक लागून मडगांवच्या गांधी मार्केटा लागसार आशिल्ल्या पोरणे बँक ऑफ बडोदा इमारतीच्या स्लॅबाचो एक भाग कोसळपाची घडणूक घडिल्ली. ही घडणूक घडून 24 वरांय जावना आनी शेनवारा सिनेलता वाठारांत आशिल्ल्या एका पोरण्या इमारतीचो भाग कोसळ्ळो. ह्या घडणुके वेळार आशिकुशीक कोण नाशिल्ल्यान व्हड अनर्थ टळ्ळो.
या इमारतीची योग्य देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान ही परिस्थिती म्हणून थळाव्यांचो आरोप। सरकारान हातूंत लक्ष घालून लोकांच्या सुरक्षेविशीं विचार करचो अशी मागणी थळाव्या विवेक नायकान केल्या। सकाळी 6:30 वरांचेर सांगपाक लागता आमच्या ती बिल्डिंगेचो भाग पडला म्हणून। काल एक ऑर्डरा कडेन जालें, आज हांगा जालें। मडगांवची कितलीशी बिल्डिंगी आसा, परिस्थिती सामकी बिकट आसा आनी त्यो मेंटेन जाल्ल्यो ना। सो ह्यो आतां कितें आसा, पोर्तुगीज सकाळी त्या वेळच्यान केल्ल्यो ह्यो बिल्डिंगी। हातूंत भाडकारान त्या वेळार ते काडून कोणा टॅनंट दवरिल्ले आसा, टॅनंटाचें तें रँटूय कमी आसा आनी हाजे मुळे कितें जाता, बिल्डींग मेंटेन जायना। मडगांव कितें शेकड्यांनी बिल्डिंगी आसतल्यो, ज्यो बिल्डिंगी मेंटेन ना। सो हाजे खातीर सरकारान आमच्या आमदारान इनिशिएटीव घेवन, हें कितें आसा, हें गोंयभर आसतलो प्रॉब्लेम, हो फक्त मडगांव पुरतो मर्यादीत ना, सगळें गोंयभर आसता। सो सरकारान हाजेर कितें तरी एक सोल्युशन काडपाक जाय। हातूंत भाडकाराचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करून, टॅनंटाचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करून ताका रिहॅबिलिट करपाक जाय। आज आमी सध्या सिनेलता ह्या जाग्यार आसा, सिनेलता कडेन वचपाच्या रोडार, आनी हांगा जी एक ओल्ड बिल्डींग आशिल्ली ताजो परती गॅलरी कोलॅप्स जाल्ली आसा। हो जो इन्सिडंट आज जवळ जवळ 6:30 वरांचेर सुमार घडलो आनीक सकाळचे टायमार हांगा कोण उरनात, ताका लागून कांयच जावपाक पावलें ना। जर होच इन्सिडंट जर दंपार जाल्लो जाल्यार हो रोड आसता तो कंप्लीट गजबजिल्लो आसता आनी हांगा मोठो इन्सिडंट जावपाक शकतालो। सद्याक पुलिसांनी रोड एक सायडीच्यान क्लोज केल्लो आसा। हांगा काल मडगांव हाजे मातशी एक 500 मिटर अंतराचेर एक बिल्डिंगेचो गॅलरी कोसळिल्ली आनी आतां ही दुसरो इन्सिडंट सद्याक मडगांवाक जाल्लो आसा। बिल्डींग पडपाचें सद्याक हो दुसरो इन्सिडंट। बिल्डींग म्हणजे ताजी जी गॅलरीची पार्ट आसा, कारण ह्यो खूब ओल्ड बिल्डिंगो आनी हांकां रिपेर कांय नाशिल्ले। आतां ही जी बिल्डिंगेचो जो पार्ट पडला ताजी पोंदाक म्हाका जवळ जवळ 5 ते 6 दुकानां चालू आसात। कालचे बिल्डिंगेक फकत 3च युनिट ऑपरेशनाक आशिल्ले, ह्या दुकानाक चड युनिट चालू आसात आनीक ही जी वयली गॅलरी आसा ती बाकीची धोकादायक आसा। आतां प्रशासन कितें निर्णय घेता की ही बिल्डींग परती सील जातली काय कितें हें पळोवपाचें गरज आसा। अजून पर्यंत सद्याक हांगा पुलीस पाविल्ले आसा, ट्रॅफिक पुलिसांनी रस्तो हो कंप्लीट बंद केल्लो आसा। त्याच बरोबर मडगांवचे PI सुरज सामंत हे हांगा पाविल्ले आसात। इलेक्ट्रिसिटी जी आसा ती कट केल्ली आसा। फायर अजून पावचे आसात आनी ते येतगीर बाकीचो म्हणजे डेप्युटी कलेक्टराची टीम बी येतगीर हाजे नंतर गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णेकर। मडगांव शारांतल्या कांय बिल्डिंगांची सामकी चवथिकाय जाल्या। धोकादायक स्थितींत आशिल्ली गांधी मार्केटा कडले एके बिल्डिंगेचो कांय भाग शुक्रारा कोसळिल्लो। ही घडणूक ताजी आसतनाच शेनवारा सकाळी सिनेलता वाठारांत आनीक एका बिल्डिंगेचो भाग कोसळ्ळो। ह्या दोनूय घडणुकांनी कोणाकूच दुखापत जाली ना, पूण मुखार अशे प्रकार घडचे न्हू हाचे खातीर प्रशासनान जतनाय घेवपाक जाय अशी मागणी मडगांवकार करपाक लागल्यात। मडगांव शारांतल्या कांय बिल्डिंगांची सामकी चवथिकाय जाल्या। धोकोदायक स्थितींत आशिल्ली गांधी मार्केटा कडले एके बिल्डिंगेचो कांय भाग शुक्रारा कोसळिल्लो। ही घडणूक ताजी आसतनाच शेनवारा सकाळी सिनेलता वाठारांत आनीक एका बिल्डिंगेचो भाग कोसळ्ळो। ह्या दोनूय घडणुकांनी कोणाकूच दुखापत जाली ना, पूण मुखार अशे प्रकार घडचे न्हय हाच्या खातीर प्रशासनान जतनाय घेवपाक जाय अशी मागणी मडगांवकार करपाक लागल्यात। धोकोदायक स्थितींत आशिल्ल्या 2 बिल्डिंगांचो कांय भाग कोसळिल्ल्यान ह्या बिल्डिंगांच्या सुरक्षेचो प्रस्न परतून मडगांवकारांक सतावपाक लागला। शेनवारा सिनेलता वाठारांतल्या अंताव बिल्डिंगेच्या बाल्कनीचो भाग कोसळ्ळो। हो भाग सकाळींच कोसळिल्ल्यान कोणाकूच दुखापत जाली ना, पूण ह्याच बिल्डिंगेंत अजुनूय कांय दुकानां आसात। ह्या दुकानांनी कितलेशेच लोक सामान घेवपाक येतात। मुखार असोच प्रकार घडलो आनी कोणाकूय दुखापत जाली जाल्यार ताची जापसालदारकी कोण घेतलो काय म्हणून मडगांवकार विचारतात। सो प्रश्न आज कितें आसा, आज सरकाराचेर एक मोठी जबाबदारी आसा। हो प्रश्न फक्त कॉमर्शियल बिल्डिंगांचो ना, हांगासर रेजिडेन्शियल बिल्डिंगी आसा ज्यो पयलीं पासून सुद्दां ज्यो लोक पळय भाड्याक रावताले ती सुद्दां घरां आतां पावसान हांगा थंय कोसळत आसता। सो गव्हर्मेंटाचेर आज गव्हर्मेंट जो पळय आपूण प्रत्येक डेव्हलपमेंट करून जे पळय हें करता, काल आमी तें जुवारी पुलाचेर व्हडलें तें हॉटेल तें हॉटेल बिटेल कितें बांदपाचो प्रयत्न केला। सो तो डेव्हलपमेंट सोडून सामान्य लोकांक जो पळय कितें पळय त्रास जाता त्या हाजेर ताणें उपाय काडपाक जाय। आज सामान्य लोकांचें म्हणजे कितें आसा, लोक भाड्याच्या घरांनी रावता, तांचेंय भाडें कमी आसा। लोक आतां धंदो करता हांगासर, ओल्ड बिल्डिंगींनी हें करून धंदो करता। सो हांगासर टॅनंट आसा, भाडकार आसा, लोक घरांनी रावता, थंय रावपी मनीस आसा आनी तुगेलो भाडकार आसा। सरकाराची जबाबदारी आसा ह्या आयच्या काळांत की तांणी पुढाकार घेवन ह्यो बिल्डिंग्यो कश्यो रिहॅबिलिट करतलो हाजेर विचार करपाक जाय। बिल्डींग पडपाक लागले पार्ट ऑफ द बिल्डींग
आनी अशे खुबश्यो डेंजरस बिल्डिंगूय आसा मडगांवात. हय, काल हांगा पिपळा कडेन एक पडली. हें जालें, वयलो मेन फ्लोर पडलो तो, सेकंड फ्लोर कितें, आनी दुसरी लाता कडेन पडलें. तेन्ना हांव कितें म्हणटा, जर कोणी टॅनंट आसा जावं त्या ओनरशीप कोण आसा जाल्यार सगळ्यांक आपूण हाडून कलेक्टरान आपूण हाडून मिटींग घेवपाची आनी रिकन्स्ट्रक्शनाक दिवपाची. नाल्यार लोक मरपाक शकता न्ही. मेन प्रॉब्लेम तो न्ही. फाल्यां म्हाका रिस्पॉन्सिबल कोण आसा, हें गव्हर्मेंटाचेर एक्शन घेवपाचें ती. कित्याक दोनी पार्टीक आपूण हाडपाचें, जावं कोण टॅनंट आसा जावं ओनरशीप कोण आसा ताका, आनी बिल्डींग रिकन्स्ट्रक्शनाक दिवपाची. अश्यो कितल्यो बिल्डींग जाल्ल्यो आसा म्हाका, आनी कितल्योश्योच बिल्डिंगो मोडपाच्यो आसा 16-17 कितें. आनी हे थोडे बिल्डिंगे मोडपाक काडटा आनी ताका लायसन दिता हे शॉपां येवपाक. ते ब्लू बॉला कडेन वयर एक बिल्डींग पळय ती मोडपाक काडल्या मरे, ताका ते एक शॉप घालपाक दिलें मरे. मागीर तें रॉंग न्ही. मागीर कोण म्युन्सिपालिटी करता न्ही. तुमी ताका लायसन कशें दिलें बिल्डींग मोडपाक काडल्या. जे पळय आतां एंडेंजर्ड बिल्डींग जे हांगा आसात तेजे पोंदाक अजुनूय लोक धंदेकार काम करतात. काही शाळांनी अशें आसा एंडेंजर्ड बिल्डींग डिक्लेअर केल्लेले आसतना थंय रिबन कटिंग करून ते शोरूम घातलेले आसात. इज अ प्रायम एक्झाम्पल ऑफ अ थ्रेट टू लायफ ऑफ अ मडगांवकर ऑर अ कॉमन सिविलियन. आज कशें आसा, ते बाबडेचे धंदेकार आसात ते विथ अ सर्टन थॉट इन मायंड, जर फाल्यां सेटलमेंट जातलो म्हणून ते अजुनूय धंदो करतात. इतलेंय तांकां खबर आसा बिल्डींग केन्नाय पडपाक शकता, पूण अजुनूय ते धंदो करीत आसात. तातूंत भितर म्युन्सिपालिटी इज सायलंट. हियर द म्युन्सिपालिटी इज नॉट एक्टिंग. इफ दे हॅड एक्टेड अशें इन्सिडंट जावपाचें नाशिल्लें. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णीकर. 100 कोटी रुपया मोडून फार्मागुडीचो किल्लो परतून बांदतले अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिली. सद्याक ह्या कामाची निविदा काडपाची प्रक्रिया सुरू आशिल्ल्याचे सुदीनाचे म्हणणे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांचे पुनर्बांधणे बरोबरूच ताचे विशीं माहिती दिवपी आर्ट गॅलरी हांगसर उबारतले अशें मंत्र्याचे म्हणणे. 2018-19 हांवें आर्किटेक्ट केडी सासले घेवन सबंद ड्रॉइंग ह्या फोर्टाचें केल्लें. जेन्ना हें काम PWD कडेन आनी PWD जेन्ना निलेश कापरा कडेन आयली तेन्ना टुरिजम डिपार्टमेंटान तांकां लॅटर केलें आनी तें काम टुरिजम डिपार्टमेंटा अंडर आशिल्ल्या कारणान हें काम आमी करता म्हणून निलेश काब्रा PWD मंत्री निलेश काब्रानान आमची सगळ्यांची मिटींग घेवन हें काम टुरिजम डिपार्टमेंटान 2022-23 दिलें. तें काम केल्या नंतर तांणी जो ओरिजिनल आर्किटेक्ट सादले आशिल्लो ताचें बील सेटल केलें की ना हांव नकळो, पूण ताज्या जाग्यार तांणी नवो कन्सल्टंट आर्किटेक्ट हाडलो आनी त्या नंतर तांणी काम चालू केलें. आनी त्या नंतर जो टुरिजम ऑल इंडिया लेवल आमकां जो फंड मेळटा तातूंतल्यान तांणी हें काम करपाचें ठरयलें. बरी गोश्ट आसा. माननीय मुख्यमंत्र्यान आनी टुरिजम डिपार्टमेंटाचे टुरिजमाचे मंत्र्यान एकठांय येवन हें डिसिजन घेतलें आनी ताजें टेंडरींग प्रोसेस आतां चालू आसा. जवळ 100 कोटीचो एस्टिमेट हो केल्लो आसा. तातूंत किल्लो आसा, विविध गोश्टी तातूंत साकार केल्ल्यो आसा. त्या शिवाय छत्रपती शिवाजी महाराजा विशींची सगळ्या ह्याची म्हायती आसा. म्युझियम म्हणून ही गोश्ट त्या वेळार सादरीत घेतिल्ली तीच परत तातूंत आसा म्हणून आयकलां. शुभमन गिलाची भारताच्या टेस्ट पंगडाचो कॅप्टन म्हूण जाल्यार ऋषभ पंताची वायस कॅप्टन म्हूण निवड केल्या. शेनवारा मुंबय जाल्ल्या BCCIचे बसकेंत ही घोशणा केली. तशेंच इंग्लंड दौऱ्या खातीरूय पंगडाची घोशणा केल्या. 20 जूना सावन सुरू जावपी इंग्लंड दौऱ्यान भारताक 5 टेस्ट मॅची खेळपाक जाय. नितळ आनी सोबीत शार अशी वळख आशिल्ल्या दिवचलच्या बाजारांत सध्या व्हडा प्रमाणांत आडसाराच्यो कट्ट्यो साचल्या. ह्या कट्ट्यांक लागून जळारां वाडल्यात. देखून जीवघेणी पावसाळी दुयेंसां पातळपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. दिवचल पालिका कार्यालय इमारतीचे फाटले वटेन नुस्तें मार्केटा कडेन आशिल्ल्या मेकळे सुवातेत सध्या व्हडा प्रमाणांत आडसरांच्या कट्ट्यांची रास साचल्या. ह्या कट्ट्यांनी उदक साचिल्ल्यान जळारां लेगीत वाडल्यात. देखून जीवघेणी दुयेंसां पातळपाची भिरांत आसा. फाटले सेगीत 2 वर्सां बाजार वाठारांत डेंग्यूच्या दुयेंसान धुमशण घाल्ले.
आडसरांच्या कट्ट्यांचो कोयर पळयत जाल्यार हो प्रकार जीव घेण्या रोगराईक आमंत्रण दिवपा सारको आसा अशी भिरांत थळावे उक्तायतात. भलायकी खात्यान हे समस्ये कडेन लक्ष दिवचें अशी मागणी तांणी केल्या. हे आमचे बिचोले मार्केट आणि ह्या मार्केटान आमी फाटल्या 2 वर्सांक असे डेंग्यू पेशंट पळयल्ले आहा आणि हे परिस्थिती आयज जर हे जे कितें कचरो आणि हो जो उडयता खरं म्हणचे जाल्यार हेल्थ डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष घालपाक जाय. कारण ह्यामुळे आता पावस पडल्यामुळे आनीक तरेतरेचे जीव जंतू निर्माण जातले आणि त्याचो इफेक्ट ह्या मार्केट एरियेन जे लोक येतात जावं मार्केट व्यापारी आहा तांकां कसले तरी लागण जावंक शकता. त्या खातीर हांव म्हणटा की आमचे जे हेल्थ डिपार्टमेंट बऱ्यापैकी कार्य करता नो डावट, पण हांगासर हे जर पळयत जाल्यार हांगासर जातीन मातशें लक्ष घालचें. डिपार्टमेंट जे मेडिकल ऑफिसर आहा तेंची सायट विजीट करची आणि डेंग्यू जावं तत्सम जे कितें जे आजार आहा हे जावचे न्हू हेच्या खातीर डिपार्टमेंटान म्युन्सिपालिटी म्हणा किंवा त्या भागातले जे आमचे नगरसेवक आहा हेंच्यांनी जावं कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा हेंचें लक्ष घालचें आणि हे मार्केट एक बरें मार्केट निर्जीवकरण म्हणटात तशें करचें, फवारो मारचो अशे जे उपाय योजना ते करच्यो अशें आमी मागता. पण हे आता जे आडसरांचे कट्टे आहा तेचो उदक साचता त्याचा फुडें परिणाम आता हे आडसाराचे जे कट्टे आहा ह्या आडसाराच्या कट्ट्यांनी आता सहजच उदीक साठवतले. उदीक साठवल्या भितर जे मलेरिया फिलेरिया असे जे जंतू आहा जे उत्पत्ती जातली. कारण घाण जाली काय थंय ते जंतू तयार जाता आणि हेजो परिणाम असो जातलो की हांगासर जे टायफॉइडच न्हू आनीक कितें तरेचे जे आसा जीव घेणे आजार हे तयार जातले आणि तेजी लागण हे बाजारान येणाऱ्या लोकांकूय आणि हे जे व्यापारी हांगा लोक जे घेवन बसतात व्यापार करतात त्यांच्या जिवाशी खेळायला भशेन जातले. सो ताबडतोब एक आमची अर्जंट एक विनवणी सरकाराक हेल्थ डिपार्टमेंटाक की तेंच्यांनी हांगासाठी इमिजिएट व्हिजीट करा आणि ताबडतोब उपाय योजना करा आणि लोकांक ह्या जीव घेण्या आजारा पासून वाटायात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. फाटल्या वर्सा पणजेच्या गार्सिया दी ऑर्ता गार्डना कुशीक झाड हुमटून पडिल्ल्यान एका चलयेक मरण येवपाची दुर्दैवी घडणूक घडिल्ली. तशेंच बुधवारा अवकाळी पावसान जिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालया सामकार झाड हुमटून पडून साबार दुचाकींचे बरेच लुकसाण जालें. सध्या सीसीपीन पणजेंतली सगळीं धोकादायक झाडांची फानी कातरपाचें काम हातांत घेतिल्लें आसा. पूण मुळा सकट जर झाडां हुमटून पडटा आसत तर फानी कातरून धोको टळपाक शकता काय असो प्रश्न आतां उपरासपाक लागला. पळयात पुराय बातमी. फाटले काही दीस जाले सीसीपी पावसाचे मॉन्सून प्रिपरेशन म्हणून आमी पळयतात आख्खे पणजे शहरान जे झाडां आसात ती ट्रीम करूंक लागलेले आसात. जाल्यार तुमी हांगा पळोवंक शकतात झाडां जी रस्त्यार येयल्ली आसात ती सीसीपीन ट्रीम केल्यात खरी. तेजे रिजन आसतलें की झाडां मॉन्सुनान जे वारें वादळ जाता ताका लागून खंय तरी झाडां जी खांदी तुटोन पडटात आनी लोकांक त्रास जातात अशें कितें रिजन करून तेणी ही झाडां ट्रीम केल्यात. पूण ही जी झाडां आसात ती झाडां फाटली कितलींशींच वर्सां पयलींची झाडां. आनी एक मेन म्हटल्यार आमी जाणात फाटल्या दिसांनी जेन्ना गरमी जाताली एक 15 दीस पयलीं जेन्ना गरमेचो सिजन आशिल्लो तेन्ना खंय तरी जेन्ना हांगा पणजे शहरान झाडांची गरज आशिल्ली तेन्ना खुबशे लोक सावळे खातीर लोक सोदताले सावळी खंय मेळटली काय म्हणून. जाल्यार सीसीपीन नवी झाडां लावपाची खंय कितें अशें आजून पर्यंत काय प्लॅन केल्लो ना. आनी ही जी झाडां आसा ती अक्षरशः कशी ट्रीम करून उडयल्यात. पूण तेजी मेन कॉज जी आसा जी स्मार्ट सिटीक लागून जी ह्या झाडांची मेन कॉज आसा ती केन्नाच तेजेर कोणें लक्ष आजून पर्यंत पावयल्लें ना. सो आमी ह्या रिपोर्टान मुद्दम तुमकां दाखयतात की झाडां जी आसात ती झाडां तेंचे मूळ जे आसा ते मूळ कशें तेजे सायडीक जे कॉन्क्रिटायज केल्लें आसा ते कॉन्क्रिटायज केल्लें आसा म्हणून तेजे जे मूळ जे आसा ते कशें ते कॉन्क्रीट फोडून भायर येवपाक सोदता. आनी आमी एक गेल्ले बुधवाराक आमी एक असो इन्सिडेंटूय पळयलो. कलेक्टरा कडेन झाडाचें मूळ कुसोन ते झाड उमटोन पडलेले कितल्योश्यो गाडयांचेर पडले आनी गाडयांचें लुकसाण जालें हें बी आमी पळयलें. पूण हे जे मेन जे रिजन आसा तेजेर दुर्लक्ष करून ही जी झाडां ट्रीम करतात आनी ही झाडां ट्रीम करून आतां ती परत केन्ना ग्रो जातली केन्ना कशी कितें ती झाडां आपली आशिल्ली तशें रूप घेतली हें सांगपाक सुद्दां खूब डिफिकल्ट आसा. पूण जे मेन रिजन आसा जे कॉन्क्रिटायजेशन जे केल्लें आसा जे झाडांचे भोंवती झाडांक मुळाक जागा दवरनासतना हें जे कॉन्क्रिटायजेशन केल्लें आसा तेजेर लक्ष न दिता ही झाडां ट्रीम करप होच एक उपाय उरला काय कितें
असोय प्रश्न तयार जाता. फाटल्या वर्साक सुद्दां आमी पळयलें मूळ कुसलेल्या कारणान जे एक झाड जे आसा ते चर्च स्क्वेरा कडेन पडलें आनी एक चलयेची दुर्दैवान मृत्यू जाली. सो ही जी मुळं जी आसात ती झाडांची कशें सांबाळून दवरतले, फक्त ट्रिमींग इज द ऑप्शन काय कितें असोय प्रश्न पडटा. सो हेचेर कन्सर्न ऑथॉरिटीन जेन्ना झाडां ट्रीम करपाचे आसता सो तेजेर खोलायेन चिंतून खंय तरी कन्सर्न ऑथॉरिटीन एक्शन घेवपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजे. दारबांदोडेच्या ऊस उत्पादक शेतकारांक संजीवनी साखर कारखानो कशेय परिस्थितीन सुरू जाल्लो जाय, मात सरकाराची भूमिका पळयली जाल्यार सरकार खऱ्यांनीच हो कारखानो सुरू करतले काय ना हे विशीं दुबाव मारता अशें शेतकार सांगतात. अशें आसले तरी शेतकारांनी भावना विचारांत घेवन सरकारान संजीवनी साखर कारखानो सुरू करचो अशी मागणी शेतकारांनी केल्या. संजीवनी साखर कारखानो बंद जावन आयज 6 वर्सां जाली. संजीवनीच्या जाग्यार इथेनॉल प्रकल्प घालतले अशें सरकारान सांगिल्लें, पूण ते कांयच जालें ना. संजीवनी साखर कारखानो परतो सुरू करतले अशें जायते फावट सांगून लेगीत ना इथेनॉल प्रकल्प आयलो ना संजीवनी साखर कारखानो परतो सुरू जालो. आयज फाल्यां करून 6 वर्सां जाली संजीवनीक काय संजीवनी मेळना. आयचे घडयेक संजीवनी साखर कारखानो सुरू केल्लो जाल्यार कितल्याशाच जाणांच्या रोजगाराचो प्रस्न सुटपाचो. एखादी खाजगी कंपनी हो कारखानो घेवन चलोवपाची इत्सा उलोवन दाखयता जाल्यार सरकार तो तांकां दिवन कित्याक सुरू करिना अशें शेतकार विचारतात. आयकात ऊस उत्पादक शेतकारांची कैफियत. साहेब, बांदोडकारान शेतकऱ्यां खातीर ही संजीवनी कारखानो सुरू केल्लो. तेजी स्थिती गेले 5 वर्सां बिकट जाल्ली आहा. सो तुमकां कितें दिसता फॅक्टरी बद्दल? 5 वर्सां पयलीं जेन्ना 19 जेन्ना फॅक्टरी बंद जाताली तेन्ना आमी शेतकऱ्यांनी आंदोलन केली फॅक्टरी चालू उरची म्हणून भरपूर प्रयत्न केले. तेन्ना सरकारान आमकां सांगलें की फॅक्टरी मोडकळी येयल्या ती आमी नवी करता. तेन्ना 5 वर्सां तुमकां आमी कंपॅरिजन विथीन 5 वर्सां 2 ते 3 वर्सां आमी फॅक्टरी करता आनी एक फुडें फॅक्टरी बरे पैकी PPP तत्वाचेर चलतली आनी फॅक्टरी बंद जावची ना. फॅक्टरी संजीवनी केन्ना सरकार बंद करची ना हें आश्वासन आमी सरकारान दिलें आनी 5 वर्सां कंपॅरिजन केलें. 5 वर्सां ती सोंपली आनी 6 वर्स लागता. अशा टायमार सरकाराक आमकां मे म्हयन्याक नोटिफिकेशन काडटा आनी ऊस घाला म्हणटा. ऊस रोय आमकां केन्नाच नोटिफिकेशन दिलें ना. आमी सरकारा कडेन मागलें की फॅक्टरी अशीच चलपा लागून ऊस रोवपा खातीर आमकां ऑगस्ट ते सप्टेंबरान नोटिफिकेशन काडचें, शेतकारांक ऊस रोवपा सांगचें आनी तेन्ना तूं ऊस घेवपाचो. तें नोटिफिकेशन काडनासतना ऊस घेता म्हणजे सरकार आमची एक भशेन शेतकऱ्यांची सामकीच फकाण करून सोडल्यान. आज जे सरकाराची संजीवनी कडेन पळोवपाची जी दृश्टी आसा ती वायट जाल्ली आसा. आज जर आयचे घडे जे आमचे तरुण यूथ बेकार आसा तांकां हो एक बरो उद्योग आशिल्लो साखर उद्योग. म्हणजे ऊस ते रोवन आपली उदरनिर्वाह करूं शकताले आनी उसा मायनस हे कमी आसा. बाकीच्या पिकांचे मायनस आनी रेट वेरिएशन मेन जायना. आनी आज इथेनॉल म्हणटा ती सामकी नेसेसिटी आहा आमच्या देशाची. आनी तें जर तयार करतलो जाल्यार म्हणजे साखरेचो जरी उतारो कमी येता आनी साखरे कंट्रोल रेटान जर विकची पडटा जाल्यार इथेनॉल केल्यार तितूंतल्यान फायदो जावंक शकता. हें DPR वयल्यान दिसून आयिल्लें आसा आनी DPRांतली जी टीम आयिल्ली तेणे पोटेन्शियल गोंयांत तितलें ऊस पिकोवपा खातीर जमीन आनी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा उदक जावं हेचे गोश्टी त्यो आसा. तेन्ना फक्त सरकारान मोटीव करपाची गरज आसा. इथेनॉल प्लांट घालून गोंयचे शेतकारांक गोंयच्या तरणाट्यांक ह्या फिल्डार देवून मॅक्झिमम फायदो जातलो हेच्या खातीर सरकारान प्रयत्न करपाची गरज आशिल्ली. ते न करता आज पर्यंत आमकां सांगलो ना का बाबा तुमी ऊस रोवं नाका. कित्याक हांव 1984तल्यान हो ऊस रोयता म्हणजे म्हाजे वकलेन. तेजे पयलीं म्हाजो बापूय करतालो पूण 1400तल्यान हांव ऊस रोयता आनी तो म्हाजो कितें हें उदरगत जाल्लें आसा की हें उशेलाचें पीक आशिल्लें म्हणून जाल्लें आसा. ही पळय फॅक्टरी चालू आसली तेन्ना आमकां एकदम बरें आनंदीत दिसतलें आनी बरें मन प्रफुल्लीत जातलें. आनी आयज जर भितर सरत जाल्यार एक म्हणजे खंयच्या हितून गुट्टाटीच्या हितून जंगलान गेल्या अशें दिसता. कित्याक फॅक्टरीचो जो आयज प्रकार पळयत जाल्यार फॅक्टरी जी मशिनरी जे वयले जे हावस म्हणजे छप्पर सगळें हें खंयच्या खंय जाल्लें आहा. वाऱ्यान खंयचे पत्रे पडलेले आनी कितें गेल्लें आहा. भितर उदक गळटा हें जाता तें जाता. म्हणटकूच ही सामकी भयानक स्थितीचेर गेल्ली आहा. हांगासर समज लायट गेल्यार रातची सुद्दां वचपाची परिस्थिती ना अशी भयानक जाल्ली आहा. भयानक स्थिती जाल्ली आसली. सो तुमकां पळोवपाक बरें दिसना? आमकां एक पळोवपाक अजिबात बरें दिसना. सो सरकारान फॅक्टरी चालू करची म्हणून ही फॅक्टरी बेगींतल्या बेगीन सरकारान चालू करची अशें हांव सरकारान मागणी करता.
सह्याद्रीच्या रानांत पहिल्या पावसा वांगडा दर्शन दिता त्या दुर्मिळ मलबार ट्री टॉड ह्या बेबकाची प्रजात धोक्यांत आयल्या. हालीसराक रस्तो हुबताना ह्या बेबकांक गाडयांच्या टायरा पोंदा येवन मरण येवपाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्ल्यान हो चिंतेचो विशय जावन रावला. शुक्रारा चोल्लाकाटा रस्त्यार ट्री टॉड जातीचे हे दुर्मिळ बेबूक मेल्ले अवस्थेंत सापडले. सह्याद्रीच्या रानात पहिल्या पावसावांगडा दर्शन दिता त्या दुर्मिळ मलबार ट्री टोड ह्या बेबकाची प्रजात धोक्यात आयल्या. वातावरण बदल, रस्ते अपघात आणि नष्ट जावपी नैसर्गिक अधिवास हाका लागून ह्या बेबकांचे अस्तित्व धोक्यात आयला. कालूच चोरला घाटार जाल्ल्या रस्ते अपघातात मलबार ट्री टोड जातीच्या बेबकाक मरण आयले. खंयचे तरी गाडयेच्या टायरापोंदा सापडिल्ल्यान ते मेले. म्हादय अभयारण्यात ही बेबका सापडटा. साधारण जून ते सप्टेंबर हो तांचो प्रजनन काळ. ह्या काळात झरी आणि झाडांचेर ही बेबका दिसून येतात. पावसाचो काळ सोडलो जाल्यार ही बेबका झाडांच्या ढोलीत लिपून रावतात आणि पावसाक सुरवात जाली काय ती भायर येतात, अशी माहिती विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौजाचो वांगडी रमेश झरमेकार हांणी दिली. आयज आमी पळयता की मलबार ट्री टोड हे आसा ते आमकां पयल्या पावसाक खूब प्रमाणात पळोवपाक मेळटा. पयलीं 2-4 अशे शावर जातात, ते व्हडले पावस पडटा तेन्ना ते भायर येता. आणि मलबार ट्री टोड आसा तो एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट आसल्या कारणान ताका खूब इम्पॉर्टंट आसा. आणि तशेंच पळयलें जाल्यार वन ऑफ द बेजिकली एंडेंजर्ड स्पिसीज आसा. आणि ही स्पिसीज फक्त वेस्टर्न घाटाक म्हणजे सह्याद्रीक मेळटा आणि ती आमच्या गोंयांतय मेळटा. आनी त्याच बरोबर आतां अशें जाल्लें आसा की ही जी टोड आसा ते जवळ जवळ आमच्या फॉरेस्टात जेन्ना पयलीं स्ट्रीम्स धाकट्यो स्ट्रीम सुरू जाता तेन्ना ते ब्रिडींग करपाक उदका लागीं येता आणि बाकीच्या टायमार ते सदांच झाडाच्या ढोलीत किंवा झाडाचेर आसता. आणि आतां अशें जालां की अशा पद्दतीन की खुबशे आमचे डेवलपमेंट जाता तेन्ना जंगलासून जेन्ना रोड वता तेन्ना खुबशे फावटी तांची रोड किली जायत आसता. एवरी इयर आमी पळयता की नंबर आसा तो इन्क्रीज जायत आसता. आणि हे खंय तरी प्रिजर्व जावपाक जाय, हाजी हे उरपाक जाय जाल्यार आमकां खुबशे सक्रीय जावचें पडटले आणि तांकां आमकां प्रोटेक्शन दिवचें पडटलें. ऑलरेडी प्रोटेक्शन एज आसा, पूण तरी आसतना आमी ज्यो ल्हान जे हे आसा तांचेर चड लक्ष दिना. आणि हे जे आसा ते आमकां खूब इम्पॉर्टंट आसा आमच्या निसर्गा खातीर. आमची एनवायरमेंट बॅलन्स रावपा लागून खुबशे गरजेचे असल्या कारणान हे जे खंय तरी आसा ते आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कारवाईं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.